पण म्हाका मनोज एक गजाल सांगात की तुमकां प्रॉब्लेम खंय दिसता? इज देर अ प्रॉब्लेम इन प्लॅनिंग, इज देर अ प्रॉब्लेम इन एक्झिक्युशन, ऑर इज देर अ प्रॉब्लेम ऑफ कॉमन सेन्स? I think there is a problem of somebody taking responsibility and onus. Correct? If chief minister doesn't take responsibility of what his government is doing, it is a failure of the chief minister. Same way, if the person who is heading smart city or a MLA or a mayor, whoever is responsible, I don't know who is responsible, he should stand up and say, I am responsible. खूप लोकांनी म्हणले माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हय म्हणून, एकट्यान तरी म्हणले हांव रिस्पॉन्सिबल म्हणून. कोणाची ती सांगला? कोणाची सांगना. हय. So what my question is, who is responsible? If MLA is not responsible, बरें आसा. That is why I am asking CM to help. तर कोण रिस्पॉन्सिबल स्मार्ट सिटी खातीर जे काम चल्लां ताका? आणि सो कॉल्ड MLA आणि आमचो मेयर, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट स्मार्ट सिटी कमिटी. They are directors on that board. Then how can you say you are not responsible? You are privy to all the decisions that are being happening in that. You are attending those meetings. So तुका खबर आसपाक जाय कितें चल्लां तें. Then how can you come out and say you are not responsible? एक गजाल जी तुम्ही म्हणटा की व्हाय आर वी स्पॉइलिंग नेम ऑफ गोवा, एक कित्याक दिसता आयज? गोंयान टुरिस्ट खूब येतात. आज पणजेन जर जेन्ना टुरिस्ट येतात ते भितर सरपाची लायकी आसा? कॅन यू ड्रायव्ह इन पॅन्जीम? खंयचो रस्तो केन्ना ओपन करता आनी केन्ना बंद करता ते खबर ना. लोक नो एंट्रीन गेले, दुसऱ्या सायडीक पुलीस रावता तालाव दिवपाक तांकां. इज दीस फेअर? So basically what is happening is this image is going, आणि हे पण आता आजकाल सोशल मिडिया इतलो हे जाला, ऑल दीस फोटोग्राफ्स, ऑल व्हिडिओज आर वर्ल्ड वायड. म्हजे फ्रेंड फ्रॉम ऑल ओव्हर द वर्ल्ड दे आर कॉलिंग मी, सेंडिंग मी मेसेज, अरे कितें रे पणजेचो सत्यानाश जाला मरे म्हणून. मीम्स येवपाक लागले. एक्झॅक्टली. आणि कोणूच कांय करिना पणजे खातीर. सो सिच्युएशन अशें जालां बिकॉज नोबडी इज टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक म्हाका मुद्दाम विचारपाक जाय, कारण जनरली आमी जेन्ना पणजेची परिस्थिती म्हणटात एका सामान्य मनशा खातीर एक सादी गजाल कितें की रोडा वयल्यान वतना जे आमकां धक्के खावचे पडटात ते, आनी थंय बाबा जॅम जालो अडकले ते, किंवा कोणाक तरी स्कुलांतल्यान पिकअप करपाक वता अडकून पडले ते. बट देर इज अ मोर सिरियस प्रॉब्लेम जाचेर म्हाका खूब जाणांनी सांगलें की ह्या प्रश्नाचेर तुमकां विचारात म्हणून, बिकॉज यू रन वन ऑफ द मोस्ट आयकॉनीक एस्टॅब्लिशमेंट्स इन पणजी, अ मॉल. बिझनेसाचेर हाजो कितें इम्पॅक्ट जाला? कारण हे जनरली बिझनेसमॅन कोण उलयनात, आणि आमी जे उलयतात ते आमी प्रवास करपी मनीस म्हणून उलयतात. प्लीज टेल अस हाव द बिझनेस हॅज बीन इम्पॅक्टेड. हांव तुका एकूच एक्झाम्पल दिता. तुमच्या ऑफिसाच्या फाटलो पळय जो रस्तो आसा हो मधुबन टू फायर ब्रिगेड जंक्शन, ह्या स्ट्रेचाचेर कितली ल्हान मोठी बिझनेस आस्थापनां आसा. थंय फ्रूट वेंडर आसा, हार्डवेअर शॉप आसा, प्लायवुडाचें दुकान आसा, रेस्टॉरंटां आसा. पयलीं इफ यू रिमेंबर 1.5 वर्स फाटीं तो साकव करता म्हणून रस्तो बंद केल्लो. करेक्ट. हो साकव जालो, तांचो धंदो परतो चालू जाता थंय आसा, परत फूल स्ट्रेच बंद करून उडयलो. अरे लोकांच्या पोटार तुमी खोंटी मारतात. कितलो तेंप जालो लोकांचे हांगा धंदे बंद पडल्या. इट इज सॉरी स्टेट ऑफ अफेअर्स. इवन द स्ट्रेच नाव आतां कितें केलां तांणी फ्रॉम दॅट विवांता जंक्शन टील फायर ब्रिगेड जंक्शन थंय चालू केलां. थंय आनी प्लस तेवटेन म्हणजे टुवर्ड्स फ्रॉम बाशिकाचे जंक्शन टुवर्ड्स सिमेट्री. ओवर देर ऑल दोज बिझनेसीस आर सफरींग बिकॉज कोण वतलो त्रासान पडपाक थंय. वरांची वरां ट्रॅफिक ब्लॉकान उबे रावपाच्या. ऑल बिझनेसीस इन दीस एरिया ऑफ सांतिनेज आर सफरींग व्हेरी बॅडली. लेट अस टेक द केस ऑफ पॅन्जीम. सरस्वती मंदिरा कडलो रस्तो, सरस्वती मंदिर टू महालक्ष्मी देवूळ, अ पार्ट ऑफ दॅट इज क्लोज्ड. कितले म्हयने जाले. थंय कितली ते धंदे लोकांचे आसा तांचे पाड पडले. आता नॅशनल थिएटर पासून म्हणजे भोसलो स्क्वेअर पळय आसा थंयच्यान देना बँक पर्यंत, फिदाल्गो पर्यंत ऑलमोस्ट तो स्ट्रेच बंद केला. हाव आर पीपल गोइंग टू रन बिझनेसीस? आणि कोणाकूच पडलेले ना हाचे. ओके, वी कॅन अंडरस्टँड. समबडी टोल्ड मी रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. नो प्रॉब्लम, यू डू इट, वी विल कॉपरेट, वी आर कॉपरेटिंग. पूण एटलीस्ट आमकां सांगात की बाबा 1 म्हयनो त्रास जातलो, 2 म्हयने त्रास जातले. गिव अस अ टायम फ्रेम न्ही. नोबडी इज रेडी टू टेल अस कितलो तेंप चलपाचें हें वापर. आतां द बिगस्ट जोक आय हॅव हर्ड इज दॅट फायर ब्रिगेडीच्या ऑपोजीट तुम्ही पळयला आसतलो रस्तो स्क्रॅप करून उडयला. करेक्ट. कितले म्हयने जाले तो स्क्रॅप करून उडयला. नाव वी अंडरस्टँड दॅट सिवेज वर्क हॅज टू बी डन. सो बट सिवेज करना कित्याक? तर ते विवांता कडल्यान चालू करपाक जाय बिकॉज ऑफ ग्रेडियंट. सो विवांता जंक्शना कडल्यान चालू करून ते टोंकार साकव पर्यंत येतले. तो इतले जर तुमकां खबर आशिल्लें 6 म्हयने लागतले जाल्यार रस्तो खणलो कित्याक? तो खणलो आनी उडयले जालें.
तसोच हो रस्तो हांगाच्यान मधुबना पर्यंत तोय खणून उडयलो. वॉट इज दीस मनोज बाब? कारण सी नाव इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी जेन्ना इतली कन्सल्टंट असतात, प्रोजेक्टाचें नांवूच स्मार्ट सिटी आसा, तातूंत भितर एक्सपिरियन्स कॉन्ट्रॅक्टर आसात. वॉट इज दीस? वाय इज इन युअर ओपिनियन ऑर युअर इन्फॉर्मेशन वाय इज इट सो हॅपहॅझर्ड अँड वॉट इज द रिजन बिहायंड इट? आय थिंक म्हाका तरी दिसता, ऑफकोर्स आय एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दीस सब्जेक्ट, पूण जे पळय हांव आर्किटेक्ट्स इंजिनियर्स हांचे कडेन उलयता डिस्कशन चालू जाता दॅट टायम वॉट आय फील इज दॅट देर हॅज बीन टू मच ऑफ घाई करून करपाक जाल्या. Deadline. इनिशियली कितें आसा, फंड्स यूज करपाक जाय, अदरवायज फंड्स वील गेट लॅप्स. त्या खातीर घाई करून विदाउट प्रॉपर प्लॅनिंग ऑल दीस थिंग्स हॅपन. आनी आतां दुसरी गजाल टेल यू, आय डोंट हांसप काय कितें तें कळना, भायर G20 खातीर तांणी तें काम चालू केलां. कितें करतात? पेविंग ब्लॉक्स फूल मिरामार रोडाचेर काडटात आनी नवे घालतात. अरे सभागानो, पेविंग ब्लॉकाचो कन्सेप्ट कितें? वाय पेविंग ब्लॉक्स एंड नॉट कॉन्क्रीट? पेविंग ब्लॉक्स कॅन बी रिमूव्ड एट एनी पॉयंट ऑफ टायम, कॅन बी रिपेअर्ड एट एनी पॉयंट ऑफ टायम. हे काढून नवे घालपाची गरज नासता. आनी हे काढून खंय गेले? देर इज अ डिफरंट टॉपिक ऑल टुगेदर. काल हांवें पळयला की एक बरो लायटीचो खांबो काडून त्याच जाग्यार तसलो दुसरो घालताले. हें हांवें आज सकाळीं सुद्दां पळयलां. नॉट ओनली दॅट, आतां थंय कांपाल गणेशाचेर इफ यू ड्रायवन देर, इफ यू सी ते मदीं टेबल टॉप केलां हय आनी ती फुटपाथ ते वटेन 1 फूट सकयल. सामकें. आतां खंयच्या रस्त्यार जगान खंयच्या जाग्यार पेवमेंट इज बिलो द रोड लेवल, Yeah. and this almost entire DB mark is going below road level, the pavement. So उदक सगळें ते क्लॉगिंग जावचें ना? हे कोणाचेंच प्लॅनिंग ना.